इश्यूज जो आशिल्ले 95% जशें नौशादान सांगले ते सॉल्व केले तेजे खातीर आमी थँकफूल आसा टू गोवा युनिवर्सिटी की आमी इतले झगडले, इतले NSY झगडले, इतले आमी रस्त्यार आयले आनी आमी इश्यूज सॉल्व करून घेतले. पूण इतलोच आनी एक रिक्वेस्ट आसा गोवा युनिवर्सिटी की एवरी टायम ईच एंड एवरी इश्यू धाकटो इश्यू सॉल्व करपा खातीर आमकां परत रस्त्यार येवचें पडटा. तुमी सॉल्व करता इश्यू म्हणल्यार देर इज क्लॉजेस वेरीन यू कॅन सॉल्व दी इश्यूज, पूण आमकां परत येवपाक दिनाका बिकॉज सदांच भुरग्यांक येवन सॉल्व करपाक इश्यूज इट इज नॉट फिजिबल. अँड गोवा युनिवर्सिटी नीड्स टू अंडरस्टँड द रायट्स ऑफ द स्टुडंट्स. इट नीड्स टू अंडरस्टँड द स्टुडंट्स नीड टू स्टडी मोर अँड नॉट कम आउट फॉर द इश्यूज अगेन अँड अगेन. सो इतलो रिक्वेस्ट आसा गोवा युनिवर्सिटी की मातशें टेक एवरीथींग सिरियसली. वन्स वी कम टू मीट यू ऑल टेक अस व्हेरी सिरियसली. आमकां परत प्रोटेस्ट करपाचें ना. आयज कशें तुमी सॉल्व केले इश्यू, हो एक इश्यू उरला स्टुडंट्साचो वेरीन दे आर गेटिंग अ ब्लॉक. And the UGC guideline says that no students year has to be wasted during this difficult time of pandemic. So Ata, you have to listen to these students, to the rights of the students, and you should allow these students to answer the exams. इतली आमची मागणी आसा आनी अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग दी गोवा युनिवर्सिटी की परत आमकां हांगा भुरगे घेवन येवपाचें ना, आमकां कांयच वायलन्स करपाचें ना. एंड ड्युरींग दीस डिफिकल्ट टायम ऑफ COVID-19 यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट गेटींग अ मॉब इज नॉट रायट. पूण आमकां करचें पडटा. दॅट यू नीड टू अंडरस्टँड. म्हणून आमचे इश्यूज जेन्ना आमी एकटो येता काय दोग जाण येता हेजे दीस डजंट मीन दॅट वी डोंट हॅव अ सपोर्ट. वी हॅव अ सपोर्ट बट ड्युरींग दीस COVID-19 इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व ऑल दी इश्यूज अँड वी विल बी कमिंग अगेन अँड अगेन. आनी कितें इश्यू आसा स्टुडंट्साचे जाल्यार सॉल्व करतले. बट अगेन आय एम थँकफूल टू दी गोवा युनिवर्सिटी टू सॉल्व अबाउट 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स. Having exams online is a very good decision, and allowing the students from containment zones, allowing the students with heart issues and with health problems to answer the exams online is a really very good issue. But solve the issues of the remaining students. We will be very thankful to the Goa University and to the Education Department once you solve all these issues. आणि जे ब्लॉक स्टुडंट आसा तांकां ब्लॉक डिसेंबर पडलेलो आणि दे स्टुडंट हॅव अटेंडेड ऑल द क्लासीस. दे पेड द फीज ऑल्सो, सेमिस्टर फीज 6 सेमिस्टरची फीज आहा तेंच्यांनी फीज पे केला. ISA आहा, IT इंटरनल आहा तेंच्यांनी ती सुद्दां आन्सर केला. सो जे रेग्युलर स्टुडंट करतात ते तेंच्यांनी केला. सो बिकॉज ऑफ दीस तांकां एक चान्स दिवचो. येता ते एग्जामीक समज ते क्लियर करता जाल्यार तांकां प्रमोट करचो. आनी रजिस्ट्रार म्हटल्यार जॉयंट रजिस्ट्रार इश्यू सॉल्व करतलो म्हणून. सो जेन्ना पर्यंत इश्यू सॉल्व जायना तेन्ना पर्यंत आमी उगी बसचे ना. सो वी होप दॅट गोवा युनिवर्सिटी विल टेक द डिसिजन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टुडंट्स. टायम दिला कितें करता म्हणून टायम कितें आतां बिकॉज ऑफ COVID-19 रजिस्ट्रार इज वर्किंग फ्रॉम होम. सो आतां तेंची मिटींग आसतली काय विथ रजिस्ट्रार एंड विथ ऑल द प्रिंसिपल ऑफ इंजिनियरींग कॉलेजीस. एंड आफ्टर दॅट मिटींग दे वील टेक द डिसिजन आनी आमकां ते रिप्लाय करतले. केन्ना मिटींग सांगले? ह्या विकान आसतली काय मिटींग. आणि हेजे मागीर समज हो सॉल्व करना इश्यू देन वी हॅव ऑल्सो आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट विथ द गव्हर्नर. समज हो इश्यू जायना जाल्यार आनी एक इश्यू आसा दॅट इज एक्झाम फीज. आतां पळोवपाक गेल्यार स्टुडंट्साक फक्त ऑनलायन क्लासीस आसा. सो खर्च सुद्दां कॉलेजीचे कमी जावपाक जाय. सो अकॉर्डिंगली एक्झाम फीज जी आसा वी डिमांड की असले डिफिकल्ट टायम ऑफ पॅन्डेमीक जेन्ना आसा तेन्ना एक्झाम फीज तेंच्यांनी कमी करपाक जाय. आनी हेजे खातीर आमी रिक्वेस्ट करतले आनी समज जायना जाल्यार आमी गव्हर्नराक सुद्दां मेळटले. NSY Goa took a press conference demanding to open the portal of exam registration of back students of engineering colleges. So we appreciate Goa University to that तेंच्यांनी डिसिजन आमचे फेवरान घेतलो आनी तो पोर्टल जो आहा तो चालू करपा आहा ते ऑन 10th August. So that issue is solved. So we thank registrar and Goa University for thinking and taking the decision in the interest of students. आणि इफ यू सी फ्रॉम एप्रील फ्रॉम लॉकडाऊन जेन्नासून चालू जाला तेन्नासून रजिस्ट्रारान सगळे इश्यू सॉल्व केला. 95 इश्यू सगळे सॉल्व केला तेंच्यांनी. एकूच इश्यू उरलेलो तो ब्लॉक स्टुडंट ऑफ इंजिनियरींग कॉलेजीस. तो जे ब्लॉक स्टुडंट असले फॉर अंडरग्रेजुएट कोर्सीस लायक BA, BSc, BCom, all that students were promoted to next academic year irrespective of back papers as per the new guidelines. So only engineering students were left. So regarding this आमच्याने लेटर बरयल्लो तेका आयज परतून आमच्यान लेटर बरोवन आमी जॉयंट रजिस्ट्राक मेळ्ळा आनी सांगला की जे ब्लॉक स्टुडंट आहा इंजिनियरींग तांकां प्रमोट करचो. कित्याक ड्यू टू दीस कंडिशन सगळ्यांक UGC guidelines says that no student shall be detained. So as per UGC guideline and also All India Council of Technical Education follows UGC guidelines. So as per that guidelines all the students should be promoted to next academic year irrespective of back papers. Sir, and I am on behalf of affected students सांगता सुद्दां की माझे कलिग्स आसा माझे फ्रेंड्स आसा तेंच्यांनी फूल सेमिस्टर तेंच्यांनी आफ्टर ब्लॉक अटेंड म्हणून तांकां कळ्ळें की ब्लॉक पडपाचो आसा. तेंच्यांनी फूल सेमिस्टर अटेंड केला, लेक्चर्स अटेंड केला, सगळी इंटरनल टेस्ट कितें एग्जाम आशिल्ली सगळ्यो आन्सर केला.
सगळे तेंच्यांनी असायनमेंट्स कितें आशिल्ले तेय आन्सर हें केला सबमीट केल्ले बट कितें जालें तांकां टायम मेळना तितलो म्हटल्यार तांकां सांगलें की तुमकां ब्लॉक पडपाचो आसा स्टील तेंच्यांनी सगळी एफर्ट्स घातली अटेंड केले लेक्चर्स मागीर तेंच्यांनी फीस सुद्दां पे केली सगळे तेंच्यांनी एज अ रेगुलर स्टुडंट सगळे तेंच्यांनी केले जाता इतले तेंच्यांनी आपली एफर्ट्स घातली आतां फक्त तेंची एकूच रिक्वेस्ट आसा की तांकां एक प्रोमोट सुद्दां करपाक मेळना तांकां एक अटेम्प्ट दिवपाचो की एक चान्स दिवपाचो तांकां आन्सर करपाक एग्जाम सो दॅट दे कॅन गेट अ चान्स टू गेट प्रोमोटेड बाकीचे सगळ्या अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेजीस आसा तांकां चान्स मेळ्ळा BSc BCom तांकां सगळ्यांक ह्या पॅन्डेमिकाच्या हितून टफ कंडिशन्सान तांकां एक चान्स मेळ्ळा तांकां प्रोमोट केला आमकां तो प्रोमोट करिना सुद्दां न्ही जाल्यार आमकां एक चान्स दिया की भाई आमी एक आन्सर करता एग्जाम आन्सर करता आमी ते ऑन दॅट बेजीस तुमी आमकां प्रोमोट करा इतली आमची रिक्वेस्ट आसा की आमकां एक चान्स दिवपाचो तेंच्यांनी आनी तांकां एक प्रोमोट करपाक हे मेळपाचो तुम्ही रेडी आमी एग्जाम खातीर हय हय भुरगे आमची रेडी आसा फक्त आमकां एक ऑप्शन मेळपाक की भाई आमकां चान्स मेळपाक आन्सर करपाक एग्जाम ऑनलायन जावपाची ऑनलायन ऑफलायन तुमकां तांकां ऑनलाईन मेळटलें Online already schedule झाला. ऑनलाईन केले सगळी डिमांड आमचे ऐकले त्यांचे सगळे ऑनलायन आसा सप्टेंबर ऑक्टोबरान हो एग्जाम आसा तेंची सो तेन्ना सुद्दां तुमकां मेळटा तर तांकां एक चान्स दिवपाचो ऑक्टोबरान तांकां तो एक अटेम्प्ट दिवपाचो सो दॅट ते कॅन आन्सर एग्जाम आनी ऑगस्ट सप्टेंबर ऑर ऑक्टोबर नोव्हेंबर सप्टेंबर ऑक्टोबर तेन्ना एक चान्स दिवपाचो सो दॅट दे कॅन आन्सर what the CM said regarding cheating. So the fact of the matter is that right now Niti Aayog has released a document in which they have said only 55,000 villages in India don't have internet accessibility. So instead of telling students that online education will amount to cheating, online test will amount to cheating, why don't you release the funds and make sure that everybody gets access to this test and education that the Goa University is giving. Mandates that every state makes education accessible to all the students. So when it means make accessible to all the students, it doesn't only mean the students who are privileged, it means the underprivileged students too. Keeping this in mind, we want to demand that the fees for this year be reduced for the students so that the education is made easily accessible even to the poorest of the poor student. And since this pandemic has affected all the students and their parents adversely, and the students, they depend on their parents for their livelihood. So it is our request from NSUI to please reduce the fees of the colleges. We also request the government to fund the students if they can release some funds, if it is possible, and they can make the education easily accessible. This will be a really great thing. Thank you.